राधा माधव गावया आणि देन आम्ही त्या टॉपिकाचेर चर्चा करू. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनारायण यशोदानंदन व्रजनारायण यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो श्रीपादाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार शून्यवादी पाश्चात्य देशांत आजचा टॉपिक हा त्या ज्ञान आणि विज्ञान एक मस्त आणि सुंदर असं टॉपिक असा आणि हे तर आमकां कळले जाल्यार आमकां हो जो आमचं लक्ष हा बॅक टू गॉड हेड जे आमचे अस्तित्व हा ओके परम ध्येय असा तो आम्ही अचीव करू शकता याच जन्मात हे प्रभुपादान सांगलेले असा शिला प्रभुपादाचो हो कोट असा ओके तर ऍक्च्युअली पळोवपाक गेल्यार ज्ञान आणि विज्ञान हितून मायन्यूट फरक आहा पण व्हेरी लार्ज म्हणजे अंडरस्टँड करतलो जाल्यार ते बिग कॉन्सेप्ट जावन आसा ओके आजकाल आम्ही पळयता खुबशे लोक आमकां ज्ञान दिता प्रत्येक गोष्टीक लोक ज्ञान दिता कितें तांकां सांगलें जाल्यार तेंचे कडेन ज्ञान आसा म्हणजे एज कॉमन टॉपिक तूं म्हाका ज्ञान दिवं नाका म्हाका सगळें खबर आसा हे कॉमनली यूज ओके सो एक्चुअल मिनींग ऑफ ज्ञान कितें म्हणजे आमी एक एक्झाम्पलानूच सुरवात करूया एक एक्झाम्पलान म्हणजे जितले आमी एक्झाम्पलान ते अंडरस्टँड करता तितलें आमकां इजी वयता नॉलेज आता ही साखर शुगर नॉलेज ऑफ शुगर कितें आहा शुगरीचें टेस्ट कितें स्वीट ओके हे ज्ञान जालें म्हणजे शुगर कशी आहा एक गोड आसता हे आमकां ज्ञान जालें जावं सगळ्यात गोड अशें मधूर अशें टेस्ट कितें म्हणटा की आमी मोव ओके मोवाक आमी म्हणटा सगळ्यात म्हणजे एकदम टेस्टी अशें एक स्वीट ओके पण ते फक्त ज्ञान हा की आमकां खबर आहा की हे मोव हे गोड आसता किंवा साखर ही गोड आसता हे आमकां ज्ञान जालें ओके एक्चुअल जेन्ना आमी हे शुगर किंवा हे मोव आमी टेस्ट करता पळय that become विज्ञान okay this is the difference knowing the taste of anything or knowing the quality of anything ते कितें जालें ज्ञान जेन्ना ते आमी प्रॅक्टिकल यूज करता आपल्या लायफान that became विज्ञान हो तेजो डिफरन्स ओके उदाहरणार्थ सांगल्या बद्दल ती साखर एक गोड आहा सगळ्यांक खबर आहा पण जेन्ना आमी साखर खाता किंवा टेस्ट करता ते स्वीटनेस जेन्ना आमी रियलायज जाता that became विज्ञान सिंपल ओके तशें खुबशे काही गोष्टी इवन आमकां स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आमकां नॉलेज आहा ज्ञान आसा आमकां पण ज्ञान हे विज्ञानान जेन्ना आमी चेंजीस घडोवन हाडटा किंवा अंडरस्टँड करता दॅट बिकेम
बिकेम विज्ञान. जेन्ना प्रॅक्टिकली आम्ही ती यूज करता किंवा रिअलाइज जाता, दॅट बिकेम विज्ञान. दिस इज अ डिफरंट. ओके. आता प्रभुपादान भगवद्गीतेने खूप एक्सप्लेन केल्ले आहा. ओके. आता एक्सपिरियन्सिंग डिवोशनल अँड लविंग ऑफ कृष्णा इज बिकम विज्ञान. आता रिडिंग अबाउट डिवोशन म्हणजे ज्ञान हे कितें जेन्ना आम्ही बुक्स वाचता, भगवद्गीता वाचता, श्रीमद भागवतम वाचता, ओके, हे बुक्स जेन्ना आम्ही वाचता आनी आमकां तितूंतसून कितें गावता, ज्ञान गावता, नॉलेज गावता. ओके. कृष्णा हे भगवद्गीतेन ह्या श्लोकान हे सांगता. ओके. त्या श्लोकान ते श्रीमद भागवतमान ही स्टोरी आयकता आमी. हे सगळें कितें जाता की ज्ञान जाता. पूण जेन्ना आमी ते प्रॅक्टिकल आमच्या लायफान जेन्ना एक्सपिरियन्स करतले, ओके, किंवा ते युटिलायज करतले, दॅट बिकेम विज्ञान. आता फॉर एक्झाम्पल की कृष्णाक आमी डिवोशनली सर्व करपाक जाय. म्हणजे एनीथिंग वॉट वी ऑफर, वी शुड ऑफर विथ द लव अँड डिवोशन. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. ह्या श्लोकान कृष्ण कितें म्हणटा, आपल्याक तुमच्याकडे काय ना जाल्यार आपल्याक एक पान दिया. कसलें पान? तुळशीचें पान अर्पण करा, आपण खुश. ओके. ते तुमच्याकडे घडना. पत्रम पुष्पम, आपल्याक एक फ्लावर अर्पण करा. ओके. आणि ते तुमच्याकडे जायना. पत्रम पुष्पम फलम, ना जाल्यार एक आपल्याक कसलें फळ दिया. ओके. कसलें फळ दिया. आणि ते जर तुमच्याकडे दिवपाक जायना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ना जाल्यार एक सिंपल उदक दिया. आणि उदक इजिली अवेलेबल आहा, थंयसरूय गावता. ओके. पूण हे जे तुमी आपल्याक दितले ते कशें दिवपाचे? विथ लव अँड डिवोशन. हे इम्पॉर्टंट आहा. तुम्ही कितें दितले ते इम्पॉर्टंट ना, पूण तुम्ही ते खंयच्या भावान दितले ते इम्पॉर्टंट. सो वेन यू ऑफर एनीथिंग कृष्णा, हे जालें एक ज्ञान. म्हणजे ओके, आमी कितें हाडलें ते देवाक ऑफर करपाक, हे जालें ज्ञान. पूण जे ते आमी ऑफरिंग जे देवाक दाखयता, ओके, ते जेन्ना विथ लव अँड डिवोशन, जेन्ना आमी तितून या ना बाबा हे कृष्णाक आपण ऑफर करतले, आयज आपण हे जेवण करता जावं कितें करता ते आपण कृष्णाक दाखयता. तितून म्हणजे एक कॉन्शियस कंटिन्युअस आसपाक जाय. तितून साखर सारकी आसपाक जाय, मीठ आसपाक जाय बरोबर. कित्याक आपण हे भगवंताक ऑफर करता. हे जेन्ना कॉन्शियसान आपण जी गोष्ट करता, ओके, दॅट बिकेम विज्ञान. बिकॉज दॅट इज अ प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन, रिअलायझेशन. बिकॉज हे आपण जे करता, हे आयज जेवण रांदता, ओके, ही आपण आयज खीर करता कित्याक भगवंताक खीर खूप पसंद आहा. पूण ती खीर आपण हे करता आनी ते कशी जातली, तितून कितें घालून आनी बरी कशी करूं शकता. ओके. कॅज्यूचे नट्स घालून जावं हे कितें खीर कशी करपाची खबर आहा, हे जालें ज्ञान. पूण जेन्ना खीर प्रॅक्टिकली करतले आनी जेन्ना तुमी ते तुळशी पान घालून ते कृष्णाक ऑफर करतले, दॅट बिकेम. So this is a practical, Vigyan is a practical realization. That is most important. जसं आताच्या श्लोकान सांगलेलं पळय, तुम्ही कितें ऑफर करता. आता हांव फाल्यां सकाळी हांव दुकानान वचून 1 किलो पेडे घेवन ऑफर करूं शकता. पूण ते पेडे कृष्णाक लायक जातले काय ना हेजेर विचार करतले. त्या पेड्यापेक्षा कृष्णा केळीचे साल खावन सुद्दां तृप्त जाल्लो. तुमकां हे उदाहरण खबर आसतलें, श्रीमद भागवतमान खूब फावटी आयकलां. विदुराच्या बायलेन जेन्ना कृष्ण तेंगेर येयलो तेन्ना ती एकदम खुश जाली. म्हणजे तिने एक्सपेक्ट करून नासलो की कृष्ण आपल्याकडे येतलो. आणि ती विदुराणी इतली खुश जाली की ती कृष्णाक पळोवन आनी म्हणजे इतली खुश आणि इतली एकदम एकदम आश्चर्यचकित जाली. आणि ती कितें करपाक लागली, केळी काडून सोलून केळी सकयल उडोवपाक लागली आनी साल कृष्णाक दिवपाक लागली. आणि ती साल कृष्ण मस्तपैकी खाता. आता कृष्णाच्या जाग्यार आमी कोण आसलो जाल्यार कितें करतलो आसलो? आमी वयल्यार एक तर तापयतले आसले, जाल्यार म्हणटले आसलो आपलो अपमान केलो. कितें केलें काय म्हणटा, केळी सकयल उडयता आनी साली आपल्याक दिता. आमी अपमान म्हणजे नॉर्मली आमी अपमानीत जातले. जावं आमी तिका म्हणटा मातशें तकलें सारकें आहा. कितें करता तूं, साली आमकां खावपाक येयल्या. ओके. दीस वील बी आमचें रिएक्शन जावंक शकता इफ यू आर नॉट अ डिवोटी. पूण हांगा भगवंतान कितें केलें, भगवंतान डिस्टर्ब करूं ना तिका. भगवंतांचं साल घेवन खंय खावपाक लागलो. ही इज अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड. हे इमेजिन सुद्धा करू शकना आम्ही की भगवंत हे विदुराणीन दिल्ले केळीची साली खाऊ शकता.
बिकॉज दॅट इज अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी. आणि विदूर पळयता पण तेणी ताका डिस्टर्ब करूना, कारण हे आता दोना एक भक्त आणि भगवानाच्या आदान प्रदान. ओके, म्हणजे विदुरानं तिका डिस्टर्ब केले ना, पण विदुरी आश्चर्यचकित जाता, फाटसून म्हणटा कितें दिता, कितें एक्चुअली सांगता कितें दिता कितें दिता, पण ती इतली भाव पळोवन म्हणजे आश्चर्यचकित जाली की ती साली दिवपाक ना. दुसरें उदाहरण आहा रामायणांत शबरीची बोरां. एक्चुअली जेन्ना आमी डिवोशनल प्रॅक्टीस करता तेन्ना आमकां उस्तें दिवपाक अलावड ना भगवंताक. ताका लागून आमी जेवण बी कितें तयार करतात, कितें पदार्थ तयार करतात जाल्यार आमी मीठ आनी लिंबू सेपरेटली दवरता, म्हणजे कमी पडलो जाल्यार तो घेवचो असो. रायट, पूण घेवचो पूण तें आमकां टेस्ट करपाक अलावड ना. टेस्ट करीत जाल्यार तें झुटो जाता. पूण हांगा शबरी जेन्ना रामाची प्रतीक्षा करून करून जेन्ना राम तिचे कडेन येता अशें तिणें आयकलें, तेन्ना तिचे कडेन कांय नासलें दिवपाक. ती जंगलान गेली आनी थंय बोरां आसलीं. ती बोरां तिणी काडलीं, पूण ही बोरां केन्ना केन्ना खट्टी आसता, कोडू आसता, गोड आसता. ती पळोवपाक लागून ती गोड, म्हणजे तिचो भाव कितें आसलो की आपूण जेन्ना भगवान राम आपल्या दारार येतलो, घरान येतलो, तेन्ना आपूण तिका गोड बोरां दितलो. पण ती बोरां सगळीं खावन खावन ती सगळी तिणी एकत्र केली, आनी जेन्ना भगवान येयलो तेन्ना तेणी ती बोरां दिली. पण भगवंतान म्हटलं ना की तुझ्या उस्त्याचे हांव कित्याक खावं, तुजी दुखी लागलेले आसता, तुज्या तोंडांतल्यान उस्त्याचे आपूण कित्याक ना. भगवानान तो भाव पळयलो. कितें भाव पळयलो की तिचे कडेन कांय नासतना तिणी ती जे अवेलेबल आसलें तितूंतलें सगळ्यात गोड कितें आहा तें आपल्याक दिलें. हो भगवंतान तेजो भाव. आनी ते भगवंत रियलायज जालो आनी ती रियलायज जाताली, कारण तिका दिवपाचें आसलें की सगळ्यात बेस्ट अवेलेबल कितें आहा तें आपूण भगवंताक दितलें. सो दॅट बिकेम विज्ञान. सो रियलायझेशन. याचो अर्थ असो ना की फाल्यां सकाळी कोणी येयलो आता गुरु महाराज तुमच्या ना, गुरु महाराजाक येता म्हणून आपुणूय बोरां टेस्ट करून दितलें ना. सो वी कॅनॉट कॉपी. पण तो भाव आसचो आमचे कडेन की वॉट एव्हर इज बेस्ट अवेलेबल आय विल सर्व टू गुरु ऑर आय विल सर्व टू द लॉर्ड. ओके, so this became Vigyan. The practical realization became Vigyan. Knowledge is just reading about the devotion service. आम्ही वाचले जावं ऐकले about the devotion, it became Gyan. पण जेन्ना ते आम्ही प्रत्यक्षात यूज करता with devotion and love, that became Vigyan. भगवद्गीतेन 9.1 श्लोकां सांगलेले आसा. कितें म्हणटा प्रभुपाद रेफरन्स दितात. ओके, आनी हांगासर भगवान खूब सांगता. श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षशेषु भात. अर्थ कितें की हांगासर कृष्णा सांगता की आय शॅल एक्सप्लेन टू यू. हांव आतां तुका एक्सप्लेन करता द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज. कृष्णा अर्जुनाक सांगता आनी थ्रू अर्जुना तो आमकां सगळ्यांक सांगता. कितें सांगता की आतां तुजें सगळें आपूण आयकून जाल्लें आहा, आतां हांव सांगता तें तूं आयक. ओके, आतां हांव तुका सांगता. ओके, दॅट इज मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज. आनी ती कशी सांगता हांव तुका की अलॉंग विथ द रियलायझेशन. ओके, दिस रियलायझेशन वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव तुका आतां सांगता की मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज along with realization. Okay, by knowing which you shall be liberated from all miseries. And जेन्ना तुका हे कळटलें, ओके, तेन्ना तूं लिबरेट जातलो फ्रॉम ऑल दीस मिजरीज. कारण अर्जुन वॉज फिलिंग व्हेरी बॅड. कित्याक ताका खूब वायट दिसतालें की आतां युद्ध भुमींतर येयल्लो आसा. नाव आय टू किल माय रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, एवरीबडी आय टू किल. तो एकदम दुखी जाल्लो आसा. पण ताका ती रियल नॉलेज खबर ना. आनी रियल नॉलेज सांगपी आपल्या वांगडाच आसा हे तेणी रियलायज केलें. बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कृष्णा इज लायक माय फ्रेंड. बट when he realized and then he told Krishna, no, आता माझ्याकडे जायना, so you become my guru and guide me.
and then actually Krishna take over, and Krishna then मागीर ताका गायड करता. ओके, पण आता ह्या श्लोकांत भगवान क्लियरली मेन्शन करता कितें म्हणटा की आपण तुका आता ही मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज दिता विथ रियलायझेशन. आणि जेन्ना तू रियलायज जाता ती गोष्ट, जोपर्यंत तू रियलायज जायना तोपर्यंत तुझे काय प्रोग्रेस जाय. स्पिरिच्युअल वर्ल्डान जोपर्यंत आम्ही रियलायज जायना तोपर्यंत आमचा प्रोग्रेस जायना. आय एम नॉट टेलिंग दिस इज लॉर्ड हिमसेल्फ सेड in this particular sloka. So when you realize, and by knowing which you will be liberated from all the miseries. That is the Lord Bhagavan Krishna सांगता. Okay, इथून क्लिअरली कळटा की स्पिरिच्युअल रियलायझेशन हे जे आसा पळय स्पिरिच्युअल रियलायझेशन तेच आमकां मुक्त करू शकता हे मटेरियल सफरिंग आसून. खुबशे लोक भगवद्गीता वाचतात, खुबशे भगवद्गीता मार्केटान अवेलेबल आहा. प्रभुपादान ट्रान्सलेट करच्या पयलीं खुबशे भगवद्गीता आसल्यो. गीता प्रेसाची भगवद्गीता आसा, पण आता गीता प्रेस बंद, राईट. पण प्रभुपादाची भगवद्गीता अजूनही वर्ल्ड वायड वाडत आहा. ओके, प्रिंटिंग जायत आहा. जितल्यो आमी डिस्ट्रीब्यूट करता तितल्यो कमी पडत आहा. ओके, इवन आमचो प्रायम मिनिस्टर खंय गेल्यार जाल्यार तो प्रभुपादाची भगवद्गीता एज इट इज दिता, आणि त्याचो इफेक्ट जाता. आणि ताका लागून आमी वर्ल्ड वायड इतले डिवोटी पळयता. ओके, कारण प्रभुपादान स्वता बरोवन नासली, रियलायज जावन थ्रू कृष्णा रियलायज that is what he has given, is translated, and that is why it is Bhagavad Gita as it is. And ती as it is Bhagavad Gitaचा प्रभाव सगळ्याक जाल्लो आसा. आमकां खबर नासलें की प्रभाव आमचेरूय पडटा, कारण आमी भगवद्गीता फक्त कृष्ण कॉन्शियसान येवच्या पयलीं तांबड्या कपड्यान बांदून देवाऱ्यान आसताली आनी तेजेर एक फूल घालपाची इतलेंच आमच्या आवय बापायक खबर आसलें आनी आमी तेंच करताले. पूण ती भगवद्गीता देवाऱ्यान दवरून फूल घालपाची खातीर नासली. ती भगवद्गीता जेन्ना उगडून आमी वाचतले आसले, वाचपाक जाय आसली, आनी ती वाचल्या नंतर आमची बुद्धी वाडटली, उगडटली. आनी तें काम केलें शिला प्रभुपादान. गल्फ सारख्या मिडल ईस्ट, आफ्रिका रेगिस्तानात, कारण आमी काय इंडियन आसून सुद्दां आमकां हेजी नॉलेज खबर नासलें. आसली भगवद्गीता आसा सगळ्यांच्या घरान, पूण ती रियलायझेशन केन्ना कोणी करूं नासलें. तर शिला प्रभुपादाच्या कृपेन ही जगभर पावल्या, दुबईन पावन आमकां गावली. That is the importance of this Srila Prabhupada Bhagavad Gita. And that is the knowledge. When Prabhupada gives his own experience and elaboration, that is a realization. And when you read that, realize Bhagavad Gita, when you read with realization, okay, then you become free from all the muttering suffering. आता नेक्स्ट श्लोका अनेक श्लोक पळोवया आमी. श्लोका नंबर second 4.38 भगवद गीता श्लोका 4.38. नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते. अर्थ कितें हाजो की there is nothing as pure as a transcendental knowledge. ही जे ट्रान्सडेंटल नॉलेज आमी जे म्हणटा ती प्युअरेस्ट फॉर्म. ओके, Prabhupada is purport सांगता की there is nothing as pure as a transcendental knowledge. But this knowledge became complete. He जे transcendental knowledge आहा ती complete जाता when we realize through the devotion and practice. Okay, ही जे प्युअर ट्रान्सडेंटल नॉलेज ही जे अवेलेबल आहा सगळे वाचतात, सगळ्यांक रियलायज जायना. बट this knowledge became complete. ही जी knowledge आहा ती complete फॉर्मान येता when we realize, okay, this knowledge, when we realize that knowledge through devotion and practice, then it became practically आमकां ते ट्रान्सफॉर्मेशन. आता खुबशे लोक म्हणटात की ना आमकां योगा करपाक मनाची शांती जाय, हे जाय. That become your, okay, yoga is good for your body, not for your soul. For a soul, you have to give the bhakti, devotion. That is the food for the soul. Yoga is going to keep your body fit.
That is also required. When your body is fit, you will do the devotional service. Then you will do the seva. Okay. But for that, what is required for the soul? Soul is required bhakti. That is the food for the soul. And when you feed him with the bhakti, with the devotional service, okay, then you will going to achieve what is your goal. And the goal is going back to God. Okay, so Krishna tells again, Krishna gives this knowledge. When he gives the knowledge and when you realize it, and then Ami realize that, what is the goal? Goal is going back to God. How to achieve that? Krishna tells again in the Bhagavad Gita. Okay. So अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्ती कलेवर ज्यांना तू प्रॅक्टिस करीत राहा at the time of death समजा तुझं काळ येतलं ओके that अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्ती ज्यांना तू आपल्या स्मरण करतो at the time of death okay then you will come back to my planet, that is Krishna Loka, and you will not take any birth. Okay, for that we have to practice. आणि जेव्हापर्यंत आम्ही प्रॅक्टिस करीना खंयची गोष्ट प्रॅक्टिस केल्याशिवाय त्याचा काय रिझल्ट गावना आता खुबशी भुरगीं पण खूप प्रॅक्टिस करून एक्झाम जेन्ना फायनल एक्झाम दिता तांकां स्टडी करचें लागता रायट होल इयर दे आर स्टडी आता रिसंटली नीट एक्झाम जाली कितल्या भुरग्यांनी कितली स्टडी केली आणि जेन्ना पेपर लीक जालो दे वॉज सो मच दे डोंट नो व्हॉट टू डू सम स्टुडंट दे सुसायड बिकॉज दे हॅव टू अगेन री-आन्सर दॅट दे कॅनॉट टॉलरेट इट त्यांच्यानी सुसायड केलं थोड्या भुरग्यांनी because this was agyan. Knowledge was there, but there was no realized. They think that is the end of it. Khalas. So they end themselves. But that is not a way. So when you say the devotional, आता खूपशा आम्ही बुका वाचता. Why we are reading? To get the knowledge. Okay. But even when we read a spiritual book, material book and knowledge no. The knowledge no. कारण ते तुका ultimate गोलाकडे वरच शकत. Even when you read a spiritual book, आता खूपशे बाबा आहात. Okay, they come, they dance, आणि त्यांचे dance विचित्र dance. Okay, they will play different music with these and that instruments. Okay, then they dance, and people also think they are also in the transcendental mode. They also dance. And मागे दुसऱ्या दिसा काय 2 दीस ते सामके डिवोशनल. Okay, आज शिवराज 2 दीस जेवला आपण झाल्या तर तिसरे दीस आपल्याकडे जायना. Then you will see them they eating non-veg or drinking. Okay, that is there. And Prabhupada Darshana, Prabhupada Namka fencing that is a practical. When you do the practical, like no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, these are the 4 regulative principles. Okay, when you follow that, that itself fence you from the anarthas. So तू तर अनर्थ करीत असा आणि तू डिवोशन सर्व्हिस करीत आहात त्याला तिथून काय फायदा नाही. So that is why Prabhupada a basic important fencing attala. And when you come with that fencing, so तुझे जे पहिलीचे आणि when you chant Hare Krishna Mahamantra, so whatever is all your pap your punya doing kamal पहिलीचे, it became neutralized. Okay, and neutralized झाल्याशिवाय तुका back to bed वचून गावना. ताका लागून सांगता की तुका पापूय करपा जायना आनी पुण्यय करपा जायना. पापूय केला जाल्यार तुका भोगपाक जाय नरकान आनी पुण्य केला जाल्यार परत तुका जन्माक येवपाक जाय. So what is a practical? Put Krishna in center, okay, and serve Krishna. That is a practical. So that is a practical knowledge, and that becomes the transcendental knowledge. That becomes Vigyan. So what is the process to attain this Vigyan? Srila Prabhupada, even Bhagavad Gita, even Srila Prabhupada portal सांगतात. The process are hearing Bhagavad Gita regular. Process number 1. So आमका day to day सद्दां ते Bhagavad Gita चे जे lecture, okay, गुरु महाराजाचे किंवा शिला प्रभुपाद किंवा सिनियर डिवोटीज, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु यांचे आम्ही ऐकतो. ओके, आता खूपशे लोक भगवद्गीतेचे ज्ञान दितात पण ते आम्ही पळोवंक जाय की तो बाबा खरंच परंपरान आहा काय ना आणि त्यांच्याच कडसून आम्ही हे ज्ञान ऐकपाक. So whenever you are listening Bhagavad Gita class, you should make sure that he is in the parampara. Okay, so it's best to hear the Srila Prabhupada lecture or Guru Maharaj lecture. Then
second process is chanting regularly holy name. Okay, Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. या आमका 16 minimum करतात. So we have to chant regularly. What it will do? It will clean up us internally. आमचे सद्य शुद्धीकरण. And त्या झाल्या उपरांत next क्रिया serving Krishna with devotion. Or devotion is very important. We can serve Krishna in all the means, but if there is no devotion, then there is it's become useless. Shrama eva keval. तर सांगायला पण रेस्टॉरंट जेवण हाडून आम्ही कृष्णाने दिले. No, that doesn't become the service. That is not a seva. Lord will not accept it. Lord even accept the poha. Okay. सुदामान पोहा दिले त्याच्या बायले ते बी सुदामाचे स्वतःचे न्हू 4 घरांनी भीक मागून हाडून ते कितें आता तो कृष्णाक मेळोंक वयता द्वारकेचो राजा ताका तो मेळोंक वयता जाल्यार कितें तरी व्हरोंक जाय ही आमची परंपरा घरांसून कोणाच्या दारार वयतलो एक परंपरा कितें तरी घेवन वचपाक ओके सुदामा कडेन कितें आसलें कांयच नासलें पूण तेजे बायलेन ताका फोर्स केलो ना ना आमची इतली दरिद्रता आहा की आता तुजो फ्रेंड द्वारकेचो राजा तो वच कितें तरी आमचें बरें जाता आनी ताका थंयसर तेणी धाडलो आनी धाडटना कितें दिवन धाडलो की सायडीच्या 4 घरांसून भीक मागून पोहा हाडून ओके तेय बीन एक फाटलेल्या कपड्यान ते गुठाळून दिले ताका ओके जेन्ना कृष्णा कळ्ळें की सुदामा आपलो फ्रेंड येयला तेन्ना कृष्णा एकदम ताका एक्चुअली ते गेट कीपर्स आसले पळय सर्वंट ते तेंच्यांनी थंय धाडयलो हो आनी कोण फटीचर म्हणजे ज्याचे कपडे सुद्दां सारके धड ना कपड्यांकूय इतले बुरोक पडलेले एकदम घाणेरडे लोळेले ओके आनी तो येदे व्हडले द्वारकेन आनी तो बी कृष्णा मेळोंक येयला म्हणून ते सरप्रायज जाले तेंच्यांनी थंय धाडयलो पूण कृष्णा इज नोस एज अ परमात्मा फॉर्म ही इज देयर इन एवरीबडीज So he knows as a Paramatma की आपलो फ्रेंड येयलो सो ही केम रनिंग जेन्ना कृष्णा धांवत येतालो पळय तेन्ना तेंच्यांनी सोल्जर तेच्या त्या गार्डांनी पळयलें आनी ताका एकदम ते आबूज जाले की कृष्ण एकदम म्हणजे एक 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 भिकारलेल्या मनशाक लागून तो धांवून कसो येयलो आनी तेन्ना कृष्ण हग हिम आनी मागीर ताका हातीक घट धरून व्हरता म्हणजे एक इवन इफ यू इमेजिन कृष्णा इज डुईंग दीस ओके आनंद गावतो just imagine Krishna is coming running. Okay, just imagine we are the Sudamas with fata kapde, all unclean clothes. Okay, aneke hatin amchade potli asaयचे खाणार. And just see that Krishna is running with त्याची अंगवस्त्र वारण म्हणजे त्याचे केस असे हालता आणि the way he's coming running. Okay, without any thought because he just come to see Sudama, his old friend. इवन हे चित्र आम्ही आमच्या दोळ्या मुखार हाडयत जाल्यार सुद्दां आमकां एकदम भरोन येतलो की कृष्ण आमकां लागून आमची वाट पळयता की आमी ह्या लेवलार केन्ना येवं शकता आनी प्रभुपाद सांगता ह्या लेवलार आमी ह्याच जन्माक येवं शकता कित्याक फक्त ज्ञानासून विज्ञानान आमी ट्रान्सफॉर्म जाले जाल्यार ह्या जन्माक आमी बॅक टू गॉडेड वचूं शकता सो द पॉयंट हियर इज अ डिवोशन सर्विंग कृष्णा विथ डिवोशन एज सुदामा आनी जेन्ना सुदामाचे तेणे फोव घेतले आनी तेन्ना कृष्णान चिंतलें की सुदामा जेचे कडेन कांयच ना म्हणजे एक्चुअली द कोर पॉयंट ऑफ दी स्टोरी की जेन्ना कृष्णा ते खावपाक लागलो एक घास घेतलो दुसरो घास घेतलो मागीर लक्ष्मीजी येवन तेजो हात घट धरता रायट ती म्हणटा कितें नाल्यार आपल्याक सुदामाच्या घरा वचून काम करचें लागतलें पण कृष्ण म्हणटा की आपले कडेन इतलें आसून सुद्दां जेन्ना सुदामा गेलो तेन्ना कृष्ण चिंतता आपले कडेन इतलें आसून सुद्दां आपूण सुदामाक दिवं शकलो ना आपूण कमी पडलो कृष्णाचो थॉट की आपूण कमी पडलो कारण आपले कडेन सगळें आसा पूण तरी आपूण ताका तें दिवं शकलो ना पूण सुदामा कडेन कांयच नासलें तेणें दुसऱ्या कडसून घेवन आपल्याक हाडून दिलें आपल्या पेक्षा श्रेश्ठ कोण सुदामा जेचे कडेन कांयच नासलें त्या मनशान सुद्दां कितें तरी हाडून आपल्याक दिलें आनी आपणे कडेन सगळें आसून आपूण ताका दिवं शकलो ना सो दिस इज द कृष्णा इज थिंकिंग अबाउट अस दिस इज वॉट द कृष्णा इज थिंकिंग अबाउट द डिवोटी
की सुदामाकडे काय नासून त्याने भीक मागून त्याच्या बायला भीक मागून हाडून ते आपल्या एक फ्रेंडा मेळोंक वयता म्हणून हे व्हर. आणि आपल्याकडे सगळे असून आपण ताका दिवं शकता. दिस इज वॉट द लॉर्ड इज थिंग. बट हितूर कितें फरक आसलो, एक डिवोशन. कारण सुदामा तो दिवं शकनासलो. इवन तेणे व्हेलें ते दिवं शकनासलो कारण ताका दिसतालें की आपूण कितें हें म्हणून दिवप ताका. इतली व्हडली पॅलस, इतले आनी तेजे तेन्ना तेजे पांय जे पांय धुले कृष्णान, हे म्हणजे तो एकदम एक डिफरंट वर्ल्डान आसलो. आनी तो एकदम ताका इतले भाव पूर्ण तो ताका एक शरम कशी येताली भितर. कितें आपूण म्हणजे आपूण हेका लागून येवंक नासलो. आनी ताका लागून तो लिपोवन दवरपालो. पण कृष्णा नोज परमात्मा फॉर्म म्हटलं म्हणून. कृष्णा म्हणला तुवें कितें तरी हाडला आपलो, तुवें कितें तरी हाडला दी, दाखय दाखय. लास्टाक ते कृष्णाक घेतले आनी तेन्ना कृष्णान ते खावपाक स्टार्ट केलें. तेन्ना त्या वटेन ट्रान्सफॉर्मेशन चालू जावपाक लागलें. जी गांव आसली ती एक ब्युटिफूल सिटी जाली. तितूनसून तांचे घर झोपडी आसली ते घर जालें, बंगलो जालो, वायफाचे कपडे चेंज जाले, नेकलेसीस, ऑल द ज्वेलरी. जसो जसो कृष्णा खावपाक लागलो त्या वटेन चेंजीस जावपाक लागले. ओके. Why? Because with the devotion service. So serving Krishna with devotion is very, very important. Next point, association with devotee. Association of devotee is very important. कित्याक आमी मटेरियल वर्ल्डान आमी केन्नाय भटकू शकता. आयज आसा म्हणजे डिवोटीचे एसोसिएशन इज लायक अ फेन्सिंग. जेन्ना आमी नवें एक रोंपें एक झाड लायता किंवा वेल लायता ताका आमी फेन्सिंग करता कित्याक गायन गोरवांनी खावचें न्हू. तशें डिवोशन हे इज लायक अ न्यूली क्रिपर. ओके. ताका लागून आमकां तेजें एक फेन्सिंग कोणाचें एक डिवोटी. So devotee is very important. So we should always keep the association with devotee. We should always stay with the devotee so that आमच्याकडे कितें मिस्टेक जाली जावं आमी बाय चान्स भटकले जाल्यार ते आमकां परत डिवोशनल सर्विसान हाडटले. ताका लागून सर्विंग devotee also equally important. And that is also one of the process. Associating with devotees is one of the process. And then the next is applying spiritual teaching in our daily life. आमी खूब कितें आयकूं शकता, खूब वाचता, पूण जे पर्यंत आमी ते प्रॅक्टिकल एप्लिकेशनान हाडिना तो पर्यंत आमचो प्रोग्रेस जायना. That is the most important thing. Applying spiritual teaching in our life is very, very important. Okay, जो पर्यंत आमी नॉलेज अप्लाय करिना तो पर्यंत हे ज्ञानाचें विज्ञान जायना. Okay, we will see the Srila Prabhupada quote. Prabhupada quote दिल्ले आसा. Okay. No, Prabhupada सांगता, knowledge means to know the theoretical. Okay. Prabhupada म्हणटा की knowledge जी आसा पळय ती theoretically. The knowledge means to know the theoretically and realization means practical understanding. So जो पर्यंत आमी हे realization जायना, practical understanding जायना, तो पर्यंत आमी ज्ञानाचें विज्ञान जायना. Okay, so that is a very important. The realization, word realization, दोन तीन श्लोकांनी हेजेरूच सांगलें. Realization is very, very important to transform from Gyan to Vigyan. Okay, second quote of Prabhupada, simply to understand I am not this body is knowledge. Okay, Prabhupada is saying that simply to understand I am not this body is a knowledge, but to act on that platform is realization. That is Vigyan. Okay, so we have to act on the platform on the realization. So whatever we understand, even when we know this body is, okay, I am not this body, I am not this body. Every time you can say that. But zoparent, you realize that I am not this body. And zoparent, you realize that, zoparent is a transformation sign. So when you realize what you will do, okay, then you will stay cool. Whatever the problem may know, then you will think, okay, it is only for my body and I am not this body. So you put a sun shakti. Then you'll say, okay, Krishna will take care. Then you will. So whatever you are reading or whatever you are understanding with realization, then तुझे स्मरण शक्ती, okay, तुझे भटकव म्हणजे जे
माया आहा ती तुका चड प्रभाव करूंक पडना. मायाचो आमचेर चड प्रभाव जायना जोपर्यंत आमी हे रियलायज जाय. Then the third quote, Prabhupada सांगता की Krishna conscious is not a matter of sentiment. This is again very important. Krishna conscious is sentiment नहीं. Okay. It is scientific process of understanding God. To understand, okay, so this is also is one of the scientific process. आता प्रत्येक गोष्टी scientific process मागता न्हू. म्हटलेल्या वर्ल्डान तूं आतां कितें सांगला तांकां कितें proof आहा. So in this also is a Krishna conscious also is not scientific. It is also scientific process to understand Krishna. So whatever this process, what Krishna Prabhupada said, okay, so all this is scientific. So when you chant, you automatically get purified. That is also scientific. Otherwise, you will not get purified. That itself will shows, okay, when you chant, when you get purified, तुझी जे भौतिक जगात तुझी अपेक्षा ते कमी कमी जायत. Serving the Krishna, all this process, when you realize and when you do with the devotion, bhakti bhavena, जेन्ना आमी करता, तेन्ना ताचो आमकां असर आमचेर जावपाक लागता. That we know that is helping us to progress in Krishna consciousness. आता प्रभुपाद फुडें सांगता की practical application in daily life. A student of Bhagavad Gita should not merely read the scripture, but apply teachings in behavior, speech, and action. Okay, Prabhupada gives his quote: a student of Bhagavad Gita should not merely read the scripture. आम्ही भगवत गीता बेश्टी वाचूनच जायना. हे भगवत गीतेचे जे नॉलेज आहा, जे ज्ञान आहा, जे टीचिंग आहा, ते आम्ही आमच्या प्रॅक्टिकल लायफान यूज करतात. बिहेवियर म्हण, स्पीच म्हण, जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमचो बिहेवियर किंवा आमचे एक्शन तितून तो प्रॅक्टिकली आमी अप्लाय करतात. आनी एज अ एग्जाम्पल कितें जाता की वी शुड ऑलवेज शो द ह्युमिलिटी. भगवत गीता सांगता ह्युमिलिटी. He also tells the control anger, serves others, remembering Krishna in all the activities. These are the practical applications. Okay, and when we do all these things, then the conclusion is what? Then the jnana became Vijnana. Okay, jnana gives the direction. Jnana jahan te amka ek direction, and Vijnana jahan te amka realization. So आजचा टॉपिक हेजेरूच आसलो की ज्ञान आणि विज्ञान हेतुलो फरक कितें. ज्ञान is knowledge, just a knowledge, but Vijnana is realizing that knowledge. And I started with the example. Sugar is sweet. Okay, honey is sweet. But the realization, when you taste it, that become your realization. So that become your Vijnana. So Jnana is simple knowledge, and Vijnana is the knowledge, realizing that knowledge. So Bhagavad Gita's teaching that true spiritual perfection comes not only by learning about the God, but by developing a living relation with Him through the devotion. Okay, this is what the Prabhupada tells. Bhagavad Gita's teachings kiya ha? Ki Bhagavad Gita's teachings are the Bhagavad Gita's teachings, the true spiritual perfection, and that comes not only by learning about the God. Okay, the Bhagavanta Baddal आम्ही वाचूनच जायना किंवा अंडरस्टँडिंगच करून जायना, but by developing a living relation. So the अल्टरान फोटो आसा तो आम्ही फोटोच म्हणून तर मानलो जाल्यार काय फायदा. But when we think that in the altar the Krishna's picture or Krishna's murti which is there is a practical Krishna is living there, then your relation with the Lord will change. Then you will start offering water with the tulsi, then you will try to give him the lunch, breakfast, whatever you cook. Then whenever you go out, you think that, okay, he might be hungry, we should offer some dry fruits or fruit to him. So that became your living relation. Then you start talking with him. Oh Lord, I have this problem, please help me out. Or I'm going to do this exam, help me out. So start talking with him. And when you talk with the Lord, okay, Lord will also reciprocate that. But your talking should not be only this material aspect. It should be devotion. That is what is required.
that word that Lord is telling. No, I told you in the Bhagavad Gita sloka, Patram Pushpam Phalam. If you read that sloka again and again, the Lord is telling at the end what you want, the love and devotion. Whatever you offer with the love and devotion, then only you accept. Otherwise, you will not accept. An example also we have seen Chabrichi Bora, then Sudama's Poha, then Kedichi Sala, Vidurana Dilliti. These are the practical examples. Okay. So the main thing is what? The Gyan is a direction and Vigyan is a realization. So if you have the knowledge and if you don't realize that knowledge, that knowledge remain as a knowledge. But when you realize with the devotion, okay, that became your Vigyan, and that will take you back to God. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी छंद कोण तुम्ही आमकां आयचे टॉपिका वयर ज्ञान आनी विज्ञान असो टॉपिका वयर सांगून दिला. सुलभ रितीन आमकां प्रश्न अर्थ जावत तशी ज्ञान म्हळ्यार नॉलेज आनी विज्ञान म्हळ्यार रियलायझेशन म्हणून तुम्ही सांगून दिला. तशीच भारी चंद चंद एग्जाम्पल्स सुदामाले विदुराणीले पुरो एग्जाम्पल्स दिवन तुम्ही सांगून दिला. भगवद्गीता श्लोकास कोट केला. तशीच प्रभुपादा कोट्स आनी सांगून चंद रितीन तुम्ही आमकां एक्सप्लेन करून दिले. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. कोणाका हाजे विशयी कसले क्वेश्चन्स असल्यार निमगू येता. All glories to Srila Prabhupada. कोणाका कसले प्रश्न आस की? हरे कृष्णा. प्रश्न ना म्हण जाल्यार आमी मुखार सुया. चॅप्टर 15 रिसायटेशन करूया. पूजा वेटेकर माताजी येत ती चॅप्टर 15 रिसायटेशन करू का? माताजी, ओवर टू यू माताजी. स्वागत असतं तुमका. Hare Krishna Mataji, thank you very much. धन्यवाद. Hare Krishna.